यूपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आदिवासी फुडाऱ्यांमदलो एकवट उक्ताडार आयला। सभापती गणेश गांवकर फाटले 15 दीस हाच्या खातीर यत्न करतालो। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सप्तका आदी आमदार गोविंद गावडे आनी मंत्री रमेश तवडकर हांका जेवणा खातीर एकठांय हाडपाक सभापतींक येस आयले तेन्ना एकवटाचेर भर दिलो। फाटले सुमार 1 वर्साच्यान मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे हांचे मदीं मतभेद आशिल्ले। तवडकर सभापती आणि गोविंद गावडे मंत्री आसतना तांचे भितर मतभेद आशिल्ले। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी तांचे भितरले मतभेद दूर करपा खातीर बसका घेतल्यो। भाजप पक्ष पावंड्याचेरूय मतभेद दूर करपा खातीर यत्न केले, मात ह्या काळात गावडेचे मंत्रीपद गेले। तवडकराक सभापती पद सोडून मंत्रीपद मेळ्ळे, देखून तांचे भितरले मतभेद आनीक तीव्र जाले। तांचे भितर सगळे सारखे जातले अशें दिसनासले, मात फाटले 15 दीस जाले सभापती गणेश गांवकर हे खातीर यत्न करतात आणि आता आमदार गोविंद गावडे आणि मंत्री रमेश तवडकर हांका जेवणा खातीर एकठांय हाडपाक सभापतीक येस आयले अशें सुत्रांचे म्हणणे। आदिवासी फुडारी एकठांय आयले हें खरें, समाजातल्या फुडाऱ्यांमदले मतभेद सोडोवपाक फुडाकार घेवप हें स्वाभाविक। सगळे एकठांय आयले जाल्यार समाजाक फुडें सरपाक कोणूच आडोवंक शकना अशें सभापती गणेश गांवकरान सांगलें। प्रेरणा दिसा पयलीं ही म्हायती लीक कशी जाली ह्या एकचाराचो हांव पयलींच यत्न करतालो। समाजा खातीर सगळे एकठांय येवप कांयच वायट ना अशें मंत्री तवडकरान सांगलें। आपल्याक ह्या विशीं कांयच कल्पना ना अशें हांव म्हणटलों, देखून आपल्याक ह्या विशयाचेर कांयच उलोवपाचें ना अशें आमदार गोविंद गावडेन सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।